नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. चोडण्या धक्क्यार लावन दवरिल्ली फेरीबोट अचकीत बुडली. भितर कोण नाशिल्ल्यान मनीस हानी टळ्ळी. गोविंद गावडेची जाहीर सभा सदचे भशेन उतरांचे फार. मात हे फावट टिकेचे धनी मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू. आमदारकीचो राजीनामो दिवचो ना गावडेन केले स्पश्ट. फातोर्डा मतदारसंघात दाखयात सिग्नेचर प्रोजेक्टा विशीं विजयाक करता चॅलेंज. आपूण डिबेट करपाक आसात तयार, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक. समाज कल्याण खात्या वरवीं दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे राज्यात सर्वेक्षण. वट्ट सांपडले 13,000 बोगस लावार्थी. 50 कोटी रुपया परतून सरकारी तिजोरेत हाडपाक खात्याक येस. नजर चुकीन जाल्ल्यो चुका सुदारतले, खात्याची माहिती. थिये माडेल वाठारांत 80 वर्साच्या बायलेचे लैंगीक अत्याचार केल्ले प्रकरणात दुबावीत आरोपीक सुनायल्या 4 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त. कोलवाळ पुलिशेन दुबाविताक केल्ली अटक. आनी धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्यात सामका राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारीचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण. कारीचो टँकराक धपको, कार चालक जखमी. फोंडे पुलिशेन केलो पंचनामो. आतां खबरो विस्तारात. चोडणा फेरी धक्क्यार लायिल्ली फेरी सोमारा सकाळी फुडें बुडली. फेरी कशी बुडली तें कळपाक मार्ग ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फेरीबोटीन 3 मोटरसायकली आशिल्ल्यो खंय. फेरीबोट बुडली तेन्ना भितर कोण नाशिल्लो, ताका लागून मनीस हानी टळ्ळी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेची पयलीच जाहीर सभा जाली. हे सभेत गोविंदान सदचे भशेन डायलॉगबाजी केली. हे फावट गोविंदाच्या टिकेन धनी आशिल्ले थेट मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक. गावडे आपल्या भाशणाची प्रत भाजपाचो अध्यक्ष JP नड्डा, घरमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी आनी राष्ट्रपती मुर्मू हांकां खंय धाडपाचो आसा. आज हांवें 4 पत्रां केल्लीं आसात. गेली 3.5 वर्सां म्हाका मागोन म्हाका अपॉइंटमेंट मेळना. हांवें गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक एक पत्र बरयलें आसात. आतां कायदेशीर बरयलेलें आसात की म्हाका केंद्रीय नेतृत्वाची एक भेट घालून दिवची. म्हज्या मतदारसंघाच्यो समस्या, म्हणजे गोंयच्या राज्याच्यो म्हज्यो समस्या म्हाका केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडपाक जाय. दुसरें हांवें मेल केल्ली आसात. हांव पुरावे घेवन उलयतां. ज्या मनशान आपल्याचेर दबाव हाडला त्या मनशाक हांवें पत्र नांवूच घेता. JP नड्डाचें नांव गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हाजे मुखार घेतलें, पूण म्हाका दिसता पत्रकारांच्या मुखार घेतला. इट्स माय डिसिजन. आय डोंट नो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इट्स माय डिसिजन आनी हो निर्णय जो आसा तो केंद्राचो आसा, फुडाऱ्यांचो आसा. आनी म्हणूनच हांवें एक मेल बरयलेले आसा. आनी तिसरी गोष्ट, शब्दाचो अर्थ अनर्थ कोणीन तांचे कानान घालचो न्ही म्हणून ही फुटेज जी आज आमी केल्ली आसा ताजें ट्रान्सलेशन हिंदीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन जातलें, ताजें ट्रान्सलेशन मराठीन जातलें. आनी हे तिनूय ट्रान्सलेशन हांवें ठरयलेलें आसा. एका भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्चो समर्थक म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी
आदरणीय अमित शहाजी गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांका पत्र बरयचे आणि आदरणीय भारताच्यो राष्ट्रपती यांकाय हो सगळो इतिवृत्तांत मांडचो, जेणे करून तांकां ह्या गोष्टीचो समज जावपाक जाय की गांवां भितर वावडे चल्लेले आसात. अरे गोविंद गावडे आमदारकीचो आणि पक्षाचो होय राजीनामा दिता. हांव त्या सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, राजीनामा दिवपा खातीर हांवें भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केल्लो ना. आणि राजीनामा जर मागेल तर कोण जर मागतलो जाल्यार मागेलो फक्त प्रिय मतदारसंघातल्या आणि म्हज्या गोंयच्या हितचिंतकाक मागपाचो अधिकार आसा, तो कोणाक ना. आणि म्हणूनच त्या ह्या प्रतीक्षेन जर आसात जाल्यार ती वाट तुम्ही पळयची न्ही. कारण आमी सदांच म्हणिल्लें आसा, दिल्लें वचन आमी केन्नाच मोडपाना आणि आमी दिल्लें उतर आमी आबेतूर करतले. आणि ते आबेतूर करप म्हणल्यार पक्षाची प्रणाली. आमचे भारत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे स्वप्न म्हणल्यार तो विकसित भारत 2047 या सपनाक तेंको दिवपा खातीर गोविंद गावडे तांच्या बरोबर आसतलो हे हांव तांकां उत्तर दिवपाक सोदतां. फातोर्डा मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टाविशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता. हे विशीं आपूण डिबेट करपाक तयार आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. पळयात पुराय बातमी. फातोर्डेची उदरगत जाल्या असो दावो करून फकत दिशाभूल करपाचें काम चला. फातोर्डेची उदरगत केल्या अशें सांगपी लोकांक उदरगतीच्या कामां विशीं चर्चा करपाक येवपाचें आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केल्लें. उपरांत गोवा फॉरवर्ड पक्षान पत्रकार परिशद घेवन दामूचेर खर टिका केल्ली. दामून फातोर्डेकारां खातीर कांयच करूंक ना अशें गोवा फॉरवर्डाच्या निमिशा फालेरू हांणी म्हणिल्लें. दामून फकत आदल्या काँग्रेस सरकाराक फातोर्डेच्या शेतकारांची जमीन संपादीत करपाक मजत केल्ल्याचें तिणें पत्रकार परिशदेंत म्हणिल्लें. ते उपरांत फातोर्डा मतदारसंघात सिग्नेचर प्रोजेक्टात दाखयात. सिग्नेचर प्रोजेक्टा विशीं आपूण विजयाक चॅलेंज करता. आपूण डिबेट करपाक रेडी आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. मतदारसंघ कित्याक पडलो काय म्हणटा न्ही, ताका उत्तर आशिल्लें डिलिमिटेशन, अभ्यास कर म्हणपाक जाता. सिग्नेचर प्रोजेक्ट हाजो अर्थ आसा, ताजो अर्थ कितें काय म्हणून तोय बी पयलीं शिका म्हणपाचें. म्हणजे परत ह्या हेजेर म्हाका हें करपाचें ना. म्हणजे अजुनूय चॅलेंज आसा तेंच आसा. सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखया मरे एक तरी. सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें तें तरी दाखया. केन्ना उतरता जाल्यार अंडरग्रावंड खुबश्यो गजाली उलोवना हांव. अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जालां तेंय पळया, सिवरेज लायन केन्ना जाल्या तेंय पळया. फाटल्या मनशाचो आमदार आसतना तितलोच सहभाग आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर रवींद्र भवनाचेर अजुनूय पार्टी आसा म्हजी थंय रवींद्र भवनाचेर. अजुनूय थंय पार्टी आसा कलेक्टरेट बिल्डिंगान. तुमी कितें करता, पेंट मारतात आनी त्यो पार्टी गटांनी आपल्यो चिकटयता. म्हाका दाखय न्ही रे एक तरी प्रोजेक्ट दाखयली. तळी अजुनूय थंयच आसा. तुवें शेतकारांक प्रॉमीस तुवें दिल्लें इलेक्शनाक. विचारा खंयची बेर्थ आसतली आनी कोण आसतली, खंयचे गंजात आसतले, सगळे शेतकाऱ्यांक की ही शेतां आपूण तुमची परती दिता म्हणून तुमकां, आपूण थंय कांय करपाक दिवचो म्हणून. तेन्ना तूं काँग्रेसीन आशिल्लो, तूं कितें हाडिल्लें ना तर तेन्ना काँग्रेसीक धाडटालो तर तूं. फातोर्डा मतदारसंघात वेंचणूक कोण लढटलो हे विशीं योग्य वेळार निर्णय घेतले अशें दामू नायकान सांगलें. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा. हांवें पयलीं म्हटलां म्हजें नांव 149 ना की हांव परत सगळें म्हाकाच मेळपाक जाय आशिल्लें. योग्य वेळाचेर योग्य भुमिका आसतली. हांव पक्षाचो अध्यक्ष आसतना हांव फातोर्डा म्हणून आतां मेळावो आशिल्लो म्हज्या फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचो. तर फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचे मेळाव्याच्या दिसा सगळे जुने नवे सगळे एकठांय जाले. तो कसो जाता काय पळोवपाक काही लोकांचे हें आशिल्लें, प्रश्नचिन्ह आशिल्लें. तर कार्यकर्ते आसात थंय अजुनूय, त्या कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. समाज कल्याण खात्याचे दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे राज्यात फक्त 13,000 बोगस लाभार्थी सापडल्यात. हे बोगस लाभार्थ्याचे 50 कोटी परस मायज पयशे परतून सरकाराच्या तिजोरेत हाडपाक खात्याक येस आयला. येदे व्हडले सर्वेक्षण करतना नजर चुकीन 1-2 जित्या बायलांक मरण आयिल्ल्याचे पत्र खात्या वतीन कांय बँकांक गेल्ल्यान गोंधळ तयार जाला. मात हे बायलांक ताचे बंद जाल्ले पयशा सयत तांची येवजण चालू दवरतले म्हणून खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. पळया हो रिपोर्ट.
समाज कल्याण खात्यावरवीं राज्यात दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण चलता. हे येवजणे खाला जांचो घराबो सामको गरीब आसा अशा जाणट्यांक सरकार म्हयन्याक 2000 रुपया दिता. मात राज्यात हे येवजणेचे मोठ्या प्रमाणात बोगस लावार्थी आशिल्ले. खात्याचे हे लक्षात आयले उपरांत पुराय राज्यात खात्यान हे येवजणेच्या लावार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. हे सर्वेक्षणात धक्कादायक गजाली उक्ताडार आयल्यात त्यो अश्यो. समाज कल्याण खात्यावरवीं दयानंद सामाजीक सुरक्षा म्हळ्यार DSSY येवजणेच्या लावार्थ्यांचे सर्वेक्षण. खात्यान केल्ले हे सर्वेक्षणात राज्यात DSSY येवजणेचे सापडले वट्ट 13,000 बोगस लावार्थी. हे बोगस लावार्थ्यांत मरण आयिल्ले लावार्थी, परप्रांतीय लावार्थ्यांचो मोठो आंकडो, ते भायर जे पात्र नात अशे लोक घेताले लाव. लावार्थ्यांक मरण येवनूय कितलेशेच फामिलीन खात्याक कळीत करूंक नाशिल्ले. हे अशा बोगस लावार्थ्यांचे बँकात अडकून पडिल्ले वट्ट 50 कोटी रुपया परतून खात्यान हाडले सरकारी तिजोरेत. पुराय राज्यात हो येदो व्हडलो सर्वे घडोवन हाडटना खात्याचे फील्ड ऑफिसरां कडल्यान 1-2 कडेन कांय चुकूय जाल्यात. तातूंतल्योच ह्यो 2 जाणट्यो बायलो. त्यो दोगूय जित्यो आसतना खात्यान तांच्या बँकांक त्यो जित्यो नात तांकां मरण आयलां म्हूण पत्र धाडलें. हे गोंधळाक लागून फाटले कितलेशेच म्हयने तांचे DSSYचे पयशे अडकून पडल्यात. म्हाका जावन थोडून 2 महिने येयले. हां आतां हो जाल्यार म्हाका पयशे ओके. मागीर हो येता खर्चाक बीन पयशे ना. कांयच ना. ते आहा म्हणून मातशें करतालें न्हू. वखदाक बीन पयशे ना. 2000 तूं हें करताली तुजें? हय आनी हांव जाल्यार मातशें दाखयताली म्हाका. लास्ट नोव्हेंबरान तिका पयशे येयल्ले ते 2000 ते जाणटेल्यांक येता पळय ते तिका एक 2000 पयलीं येताले तिका. लास्ट नोव्हेंबरान घेतल्या ते मागीर तिका येवकूच ना पयशे ते. जेन्ना आमी ते बँकेन वचोन ती आनी तिंचो कितें आहा जेन्ना तसो म्हयनो सोंपलो काय न्हू ती म्हयनो सोंपतना सोंपता पळयता बाबा ते आमकां 2000 मेळटले आनी आमी कितें च्या पाणी कितें खर्च करतले म्हणून. ना पयर एक लेटर येयला काल पयले त्यांनी आणि डेटेड मार्चाचे डेटीन हा ऑफ 25 बट आय रिसीव्ड इट एस्टरडे डे बिफोर एस्टरडे. सो ते लेटर येयना फुडें शॉक जालें हांव पयले पळोवन. म्हाजे आवयक कोणें मारून घाली आनी कोणलो प्रूफ मेवलो. जेन्ना जिती जागती म्हाजे आवय म्हाज्या बराबर आहा हांवें पळयलें अरे जिती आहा आसतना हेणी कशी मारून घाल्ली काय. Your mom Yeah. and तुझी mom एक letter येयले that she's dead. Yeah, she is expired and stop the immediate stop कर म्हणून तिचो पेमेंट आनी आहा तो बँकेन रिवर्ट कर म्हणून. And what is her name? Her name is Maria Claudina Fernandez. Okay, and how old is she? She is 92. Uh, That means this field worker आहा पळय ते घरा बसता वो बेश्टेच रस्त्या वयलो हे पासोये मारता आनी डेड म्हणून दिता. बाबा विचार ना शेजाऱ्या कोणी विचारूंक जाय न्हू. कोणी तरी सांगतले जाल्यार तेंकां. हे 2 प्रकरणांविशीं आमी समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर हांकां विचारले जाल्यार तांणी ह्यो चुको जाल्याचें मान्य करीत ह्या दोगांय जाणट्या बायलांक तांचे मेळूंक नाशिल्ल्या पयशां सयत येवजणेचो लाव चालू दवरतले म्हूण सांगलें. वर्षा अश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. थिये माडेल वाठारांत 80 वर्साच्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या प्रवीण कुडाळकर ह्या दुबावीत आरोपीक दिवचलच्या JMFC कोर्टात 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन प्रवीण कुडाळकर ह्या 50 वर्साच्या दुबाविताक अटक केली. पळयात पुराय बातमी. थिये माडेल वाठारांत शुक्रारा राती प्रवीण कुडाळकर ह्या दुबावितान आपल्या शेजरा रावपी एका 80 वर्साच्या जाणट्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ले. हे कृत्य चालू आसतना ह्या जाणट्या बायलेचे चली आनी तिचो घोव थंय पाविल्ल्यान तांकां पळोवन ह्या दुबावितान पळ काडिल्लो. हे विशीं फामिलीन कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. उपरांत पुलिशेन दुबाविताचो सोद घेवन ताका रितसर अटक केल्ली. ह्या प्रकरणांतलो दुबावीत आरोपी प्रवीण हाका दिवचलच्या JMFC कोर्टान 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. थिवी माडेल ओमकार कॉलनी हांगासर रावपी ही जी 80 वर्साची जाणटी बायल आसा ती आपल्या घरात एकटीच रावताली आणि अचानक शुक्रारा राती हो जो 50 वर्साचो दादलो आसा तिच्या घरान घुसलो आणि फोर्सिबली तिचेर सेक्शुअली असॉल्ट करपाचो प्रयत्न केलो. सच्च्या भाशेन जी ह्या 80 वर्साची जी जाणटी बायल आसा ताची जी चली आसा ही रातचे तिका जेवण दिवपा खातीर येता. तशीच शुक्रारा राती आपल्या घोवा वांगडा ते चली त्या जाणट्या बायलेक म्हणजे आपल्या आवयक जेवण दिवपा खातीर जेन्ना ती भितर घरान शिरली तेन्ना हे दृश्य तिच्या समोर दिसलें. त्या जाणट्या बायलेच्या फॅमिलीन कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर कोलवाळे पुलिसांनी 4 वरां भितर जो अक्यूज आसा हो जो 50 वर्साचो दादलो
ताचें नांव आसा प्रवीण कुडाळकर व रावपी थिवी माडेल हांगासरलोच. हाका 4 वरां भितर कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेवन ताका अरेस्टूय केल्लो आसा. काल बिचोली GMFC कोर्टात ताका प्रोड्यूस करून ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. नारबानड्या संजीवनी साखर कारखान्यात सामकार राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारीचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण आयले. कार चालक गोरवांक वाटोवपाचो यत्न करतना हो अपघात घडलो. उपरांत कारीन उरफाटे दिकेन येवपी टँकराक धपको दिल्ल्यान कार चालकाक दुखापत जाल्ली. फोंडें पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. किती वाजता? पहाटे 5 वाजता. तो ऑपोजिट दिशेने जात होता? नाही, इथनं येणार. नाही, तो कारवाला इथनं जाणार. जास्त लागलाय? हां, कारला जास्त लागला. जखमी आहे? मीच पोलीसवाल्यांना फोन करून, ॲम्ब्युलन्सला फोन करून ह्यांना पाठवून दिले हॉस्पिटलला. तुम्ही कुठून आला होता? मी कर्नाटक. कुठे जात होता? ते कुंडे कारखान्या फुडले वटेन जे हायवे आसा त्या हायवेचेर आज सकाळी 5 सुमार धारबानोडी वचपी एक कारीचो धक्को रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवांक बसलो. तितून 4 गोरवां जाग्यारूच मेलीं, तर कारीचो धक्को नंतर वचून फुडल्यान येवपी एका टँकरीक बसलो. दोनूय गाडयांचें मोठें नुकसान जाल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणान ह्या रस्त्यार गोरवां बशिल्ल्या कारणान एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार जायत आसा. कांय दिसां पयलीं अशेंच कितलेशेच गोरवांक ह्या रस्त्यार मरपाचे प्रकारूय वाडलेले आसा. घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या नंतर फोंडेच्या पुलिसांनी वचून अपघाताचो पंचनामा केल्लो आसा आनी सद्या जो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो इंजर्ड आशिल्ल्या ताका हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरांत धाडलेलो आसा. फोंडा पुलीस ह्या प्रकरणात तपास करीत आसा. संजीवनीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी सर्रासपणान वाड जायत आसा. खून, चोरी, अपहरण, लैंगीक अत्याचार आनी आतां भर रस्त्यात फाटलाव करून खंडणी मागपा सारके धक्कादायक प्रकार. तिवचले पुलिशेन 10 लाख रुपयाची खंडणी मागल्या प्रकरणात दोगांक अटक केल्ली आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंय गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला. खून, चोरी, अपहरण, मारहाण, लैंगीक अत्याचार आनी आतां रस्त्यार आडोवन खंडणी मागपा सारके धक्कादायक प्रकार तडार येवपाक लागले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 70च्यान मोपा विमानतळाचेर वता आसतना कुळण कारापूर वाठारांत फाटलाव करून भर रस्त्यार मुआद शेख हाची गाडी आडायली. ताचे वांगडा ताचो सोयरो आशिल्लो. इतलेंच न्हय तर गाडी आडावन तांकां भायर काडले आनी तांचे कडल्यान सुमार 10 लाखांची खंडणी मागली. पयशे दियात ना जाल्यार जिवे मारून उडयतले अशी धमकी लेगीत तांकां ह्या वेळार दिली. हो सगळो भयानक प्रकार त्याच वेळार पुलिशेक कळयल्ल्यान दोगा दुबावितांक हाची सुरूच लागना फुडें तांणी घडणूक थळावेल्यान फुचो काडल्यो. मजगतीं ह्या प्रकरणाची दखल घेवन दिवचल पुलिसांनी रोखडोच तपासाक सुरवात केली. निमणे ह्या प्रकरणात सामील दोगांय दुबावितांक धरपाक दिवचल पुलिशेक यश आयलें. सलमान खान आनी मकसूद खान अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. मुआद शेख हाणी दिवचल पुलिशेक कागाळ दिल्ली. हे कागाळीची नोंद करून दिवचल पुलिशेन तपास काम हातांत घेतिल्लें. तपासा उपरांत मुआद शेख आनी ताच्या नातलगाक धमकी दिवपी ते तरणाटे फोंडे वाठारांतले आशिल्ल्याचे कळटकीत दिवचल पुलिशेन सलमान खान आनी मकसूद खान ह्या 2 तरणाट्यांक धरपाक येस मेळयलें. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करीत आसात. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सभापती रमेश तवडकर हांणी महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आनी खंड राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरांतल्या घरा भेट घेतली. ह्या वेळार तवडकरा वांगडा नगरसेवक रमाकांत नाईक गांवकर, सायमन रिबेलो, लक्ष्मण पागी, गंदेश मडगांवकर, जैव विविधताय वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनय तुपकी आनी हेर उपस्थित आशिल्ले. सभापती रमेश तवडकार हांणी महाराष्ट्राचे गृह, शालेय शिक्षण, सहकार आणि खंड राज्यमंत्री दोतोर पंकज भोयर हांची तांच्या नागपुरांतल्या घरा भेट घेतली.
हे भेटीत राज्यांतर्गत सहकार्य मजबूत करपाचेर भर दिलो. तशेंच ग्रामीण प्रशासन, शिक्षणीक उदरगत, सहकार आणि शाश्वत खण उद्देग ह्या विशयांचेरूय खोलायेन चर्चा जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सध्याचे मतदान केंद्र आणि ग्रामसभे खातीर वापर करपी पाड्ड्या कोंभाड वाठारांतली आदली प्राथमीक शाळा सध्या कोयराचो अड्डो जाल्ली आसा. सुक्या वांगडा ओलो कोयर उडोवपाक लागिल्ल्यान ह्या वाठारांतली हवा प्रदुशीत जाला. हवा प्रदुशीत जाल्ल्यान थळाव्यांक वेगवेगळ्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. देखून संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. शाळेक वो कचरो हाडून घालतात, सुको हाडून घालता म्हणलं पण सुको ना, तो आतां पावसान वल जाला आनी तो शाळेत भायर पडला. पयलीं भितर घालताले, अशें 5 वर्सां जालीं घालपाक लागल्यात. तर हाका लागून हांगा हुनीर येतात. हुनीर येवन ते जिवाणें येवपाक लागल्या आनी काल एक जिवाणें हांगा 2-3 आयिल्लीं एका धरून व्हेला. तर हाजेर मागीर जातली तात्काळ मातशें विचार करचो आनी काडून व्हरचें. जवळ जवळ 32 घरां आसा हांगा, जवळ जवळ 100 लोक मायज आसा लोकांक. तर हांगा भरपूर त्रास जातात, मूस येतात, किम्स येतात आनी भरपूर त्रास जाता. जाल्यार हांवें पयलीं सरपंचाक सांगिल्लें पयलीं आनी डेप्युटी सरपंच सांगलें आनी आज सुद्दां तें कळयलें हांवें. रिटर्न दिवना, फक्त हें तोंडान एक तोंड दी आनी फक्त फोनाचेर डिस्कशन आशिल्लें. सो मे बी म्हाजे मरे रिकॉर्डिंग आसा, दिवं शकता. सांगपाक म्हणल्यार हे गार्बेज हे स्कूल आशिल्लें पयलीं, प्रायमरी स्कूल. आमगे प्रायमरी स्कुलां म्हाका कशें लोकांन गव्हर्मेंटान हें कशें तांकां परमिशन दिल्लें खबर ना म्हाका. हे आतां एक 4-5 वर्सां जालीं चलता. म्हणटाले ते ड्राय गार्बेज म्हणून व्हरताले आनी घालताले व्हरताले. आतां सामकी ड्राय तुगेली वेट जावन गेली सामकी. आतां ही आसा शाळा आसा, ही शाळा चलता हितूर ना चलना, बंद पडले. हे कित्याक यूज जाता? ही आतां फक्त तुगेले पंचायती, हांगा पंचायत ना, पंचायत बिल्डींग ना, मात पंचायतीची हांगा एक ग्रामसभा घेतात आनी एक तांगे पोलिंग बूथ जाता. स्मेल येता, भुरगीं आसा आनी दुसरे अशे स्नेक येता. ते आमकां कितें नाका आनी बेगीन घालचें. आतां हे कितले तेंप जाले घालता? 4-5 वर्सां जालीं अशें घालता आनी आतां पयलीं भितरूच घालतालें, आतां भायर घालता. ते कुत्री सगळ्या उडयता सकाळ रस्ते. कुत्री आमच्यान कांय बंद करपाक जायना. कितें आनी कितलेशे लोक रावता तुमी? कितले 35 वयर रावता घर काय लोक? घरा म्हळ्यार रियल लोक रावता, भाड्या बिड्या कोण ना. कोंबाड पारोडा आनी हांगा अरावंड 32 घरां आसा. तेंचो एक मेजर इश्यू आसा. आतां तुमी पळयता जे आमी फाटल्यान पळयता ही गार्बेज डंप केल्या. तुमी म्हणटा ही गार्बेज खंयची? गार्बेज आसा पारोडा पंचायतीची कलेक्शन जाता, ड्राय आनी वेट, ते हाडून हांगा डंप करता. आनी ही आसा ओल्ड प्रायमरी स्कूल, जे खूब तेंप जाले बंद आसा. आतां हे फक्त 2 कारणां यूज जाता. ती म्हणल्यार ग्रामसभा आनी दुसरी म्हणल्यार पोलिंग बूथ. आतां ग्रामसभा हांगा जावपाचें कारण म्हणल्यार जी पंचायत आसा पारोडा ती ल्हान आशिल्ल्यान ग्रामसभा हांगा घेता. आतां लोकांची कंप्लेंट आसा जे डंपिंग जाता तेजे खातीर वायट स्मेल येता. हांगचो सद्या इन्वायरमेंट आसा तो दुशीत जाल्लो आसा आनी तेजे बरोबर हांगा हुनीर आनी मोस्ट म्हणल्यार जी जिवाणी आसा, स्नेक आसा, ते हांगा येता. हे वासा लागून जे खावपा मेळटा लागून येता. काल खंय हांगा व्हडले एक 2 दिसां पयलीं हांगा सोरोप धरला. गोमंतक टीव्ही खातीर बारोडा जावन क्रिस्तानंद पेडणेकर. मडगांवच्या आदल्या सिटी बस स्टँडाची सामकीच दुर्दशा जाल्ली आसा. हांगा प्रवाशां खातीर आशिल्ली शेड लेगीत केन्नाय मोडून कसली दुर्दैवी घडणूक घडपाक शकता. तेन्ना बेगोबेग हातून लक्ष घालून ह्या बस स्टँडाचें नूतनीकरण करचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. मडगांवच्या आदल्या सिटी बस स्टँडाची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा. प्रवाशांक रावपा खातीर बांदिल्ली शेड लेगीत मोडपाक पावल्या. मडगांव पुलीस स्टेशनावेल्यो सगळ्यो अपघातग्रस्त गाडयो हांगा हाडून दवरिल्ल्यान एका तेंपार मुखेल बस स्टँड आशिल्ल्या ह्या सिटी बस स्टँडाचो सध्या स्क्रॅपयार्ड जावपाक लागला. ते भायर सांजे वेळार रस ऑमलेट तशेंच हेर खाणां जेवणाचे गाडेकार हांगा आसतात. देखून तांच्या खातीर फूड कोर्ट तयार करून दिवचो असो सल्लो थळावो नागरीक विवेक देसाय हांणी दिला. बस स्टँड आशिल्लो आनी ताजेर वर्दळ बिर्दळ खूब आसताली. सगळ्यो सावथाच्यो, नॉर्थाच्यो, मागीर फोण्या सकून वास्को सगळ्यो बसी येवप आशिल्ल्यो. कालांतरान मागीर दिसता कमीत कमी 2 दशकाचे पयलीं जेन्ना पळय तो हांगच्यान ओल्ड मार्केटान शिफ्ट केलो, मडगांवचेर ताजो खूब ताण कमी जालो रहदारीचो. आनी ही रहदारी कमी जाले मुळे
मडगांवांत अर्दी ट्राफीक मातशी तरी हे जाग्यार पडपाक हातभार लागलो. पूण हातूंत दुसरी गजाल कितें जालें की जेन्ना पळय मडगांवचो बस स्टँड थंय व्हेलो, हाजेर जे पळय हांगसर कितें तरी करपा जाय आशिल्लें, म्हळ्यार एक दूर दृश्टिकोनांतल्यान कितें तरी उपाय जावपा जाय आशिल्लो, तो जालो ना. आज जर तूं थंय बारीक पळयत, थंय एक्सिडेंट जाल्ले व्हेकल आसतात, पुलीस हाडटा ते पंचनाम करता आनी थंय भायर उडयता, भायर दवरता ते पार्क करत. बट इट इज लायक अ स्क्रॅप यार्ड. मागीर थंय आमगेले रातचे ऑमलेट पाव विकपी तांची आसा, मदीं सायडीन गाडे आसा. हे जे पळय कश्टकरी लोक जे पळय आसा ऑमलेट पाव विकून, हांचे मुळे कितलेशे पळय जे आमचे बारीक लोक जावं सगळे थरांतले लोक ते रस ऑमलेट बी खावपाक मुद्दम थंय येतात. सो सरकारान हाजेर कितें करपाक आशिल्लें की ह्या लोकांक एक बरी फॅसिलिटी दिवन, तांकांय अपलिफ्ट करून, बरी स्टॉलां तयार करून एक खावपाचें. ते बेळगांव बी गेले जाल्यार कितली बरी खाऊ गल्ली, खाऊ स्ट्रीट म्हणून आसता, थंय तांकां बरें बरें त्या भाशेन कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें. मजगती 2041 खातीर तयार केल्ल्या मास्टर प्लॅनातूय ह्या सिटी बस स्टँडा खातीर कसलीच उपाय येवजण करूंक ना अशी खंत उक्ताय मडगांव नगरपालिकेक कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप मडगांव काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष सावियो कुतिरोन केला. हॅज नॉट बीन अटेंडेड टू. आतां ह्याच बस स्टँडा पळयता, आतां ह्या बस स्टँडार 2 वर्सां जालीं आमी सांगिल्लें की हाका बुराक पडला, तो हांली दिसती पडटा. 2 वर्स पयलीं आहा, म्हाका अजून व्हिडिओ आहा तेजो. समजा उदीर भोंवता दिसती पडटाले ते दाखयल्ले. आतां हे पथरी सुद्दां चेंज जायना तेंकडे. 2041 मास्टर प्लॅना उलयतात, हे कितें? हे मडगांवची परिस्थिती जाल्ली आहा. कित्याक जे मास्टर प्लॅना थ्रू जे बिल्डरांक जावं रियल इस्टेटाक जो फायदो करपाक सोदता, डिफरंट झोन चेंजींग तेजे झोन म्हण घालना, ते हब म्हण घालता, इकॉनॉमी हब आनी कसलो हब. सो ते बेसिसाचेर मागीर तो कलर जातलो ODP. समजा हे सगळे कारस्थान दिसून येता आनी फक्त लोकांक सपनां घालतात, ड्रीम्स. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. टेणियो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. Viva, 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 viva Sanjua. Viva, viva, viva. आम्ही